आता जेन्ना एखाद्या मनशाक लक्षणां किंवा चिन्हां दिसपाक लागली तेन्ना वॉट इज माय म्हणजे म्हजो रेड अलार्म अशें म्हणटा की बाबा आतां डॉक्टरा कडेन वचपाकूच जाय आनी आय हॅव टू टेक हीज ओपिनियन हीज ऑर हर जाल्यार वॉट इज दॅट. कशें आसा ही जशी सांगल्या प्रमाणे रॉंग पॉस्चर आनी लॅक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी खातीर खुबशे हे सिमटम्स येता. बरोबर. पाट दुखी, कमर दुखी जाल्यार मान दुखी जावप. सो खुबशीं दुयेंसां जी आसा पेशंट स्वताचो पॉस्चर इम्प्रूव करून स्वताची एक्टिविटी इम्प्रूव करून सुद्दां ट्रिटमेंट घराच करूं येता. एक दिसाक व्हडलेंच होम थेरपी जे स्वताचे बॅक केअर घेवप. बरोबर. आनी पॉस्चर म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार आतां जर इंडिविज्युअल कामाक वता 20-30 किलोमिटर वा 40 किलोमिटर ड्रायव्ह करता, सदां तो आपणाच्या पॅन्टा फाटल्या वाटेन वॉलेट दवरता, पाकीट दवरता. सो तेका कळना ते बाबा कितें एक्झॅक्टली जाता. बट ते पाकीट दवरतान सुद्दां तेजो कर्वेचर जो आसा स्पायनाचो तो चेंज जाता आनी हो क्रॉनिकली चेंज जाल्ल्या कारणान तेका बॅक पेन येवं शकता. सो अशी जेन्ना पॉस्चरल चेंजीस आसा हे पेशंटाक समजूं शकता, नावूय समजूं शकता. तेन्ना तेणें पेशंटान दोतोराक मेळचें, इवॅल्युएट करचें की हो क्रॉनीक बॅक पेन म्हाका कित्याक आसा. आनी बाकीच्यो रेड फ्लॅग सायन्स आसा जशें की हात मोळप, पाय मोळप, मागीर विकनेस येवप, लघवीक त्रास जावप, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस जावप, भूक लागप ना, ही कांय रेड फ्लॅग सायन्स आसा. तेन्ना तुमी दोतोराक डेफिनेटली मेळचें.